कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, हालींच्या काळार जायते तरणाटे कलाकार कोंकणी पालकार भितर सरल्या. जावं कांतारां करूं जावं भुमिका करूं, कोंकणी पालकार तांणी एक वेंग मारलेली आसा. आयज तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा अशेच कोंकणी पालकाचे नवे कलाकार. एक दुओ माय आनी धू, जी कोंकणी पालकार जावं पालक जिवो दवरूंक कोंकणी माय भास सांबाळूंक बारी वावुरता. आमच्या बरोबर आसा शिरोडे गांवची बाय सिएना आनी ताच्या सांगाताक आसा ताची धू ब्रेनेसिया. येवकार तुमकां आमच्या हे कार्यावळीक. थँक्यू सो मच. कशी आसा? आमी आसा बरी. तूं कशें आसा? फिट अँड फायन? सामकी गुड. ऑलरायट, ओके. शिरोडा सान तुमी तियात्र नाचता आनी हालींचो तुमचो तियात्र गोंयचो साहेब, रायट? सो त्या तियात्रांत तुमची एक भुमिका आसा. जाल्यार ह्या तियात्राचो मोग पयलीं सद्याक तुज्या काळजांत कसो लागलो? म्हाका तियात्रान न्ही पयलींच्यान एक्टिंग करूंक सिंगींग करूंक लायक आहलें. बट आमकां कितें जालें, स्टेज ना आनी पयस आहली. सो कितें जातालें, पयस सान पावची ना आनी प्रॅक्टिसांक खंय पावतली. सो केन्ना मेळ्ळो ना. बट आतां वो संदी म्हाका मेवल्या ती हांव खूब हॅप्पी आसा. ऑलरायट, ओके. तियात्राचे नाते आनी तुजे नाते तुवें सांगलांच, पूण तुमच्या फॅमिलीन कोण तियात्रीस ओ कितें आसलें? ना, आमच्या फॅमिलीन तियात्रीस न्ही, बट सिंगरां आसा. जे कॉयरान, चॅपल, चर्च थंय सिंगरां आसा. इवन कॉम्पिटिशन्सान पार्ट घेतला पयलीं. हय, ओके. तशी तियात्राची आवड लागली. हय. ओके. सिएना बाय, तुजे दुवेक तूं इतलो तुजो तेंको दिता, म्हणटूच तुज्याय आंगान ती कला आसोंक जाय कांतोरी जाले. बिकॉज माय पायक आसत जाल्यार भुरग्यांक येता, जाल्यार तुज्या आंगान कितें अशें कांतारां म्हणपाची? म्हाका भुरगेपणाच्यान कांतारांची चड आवड. सो म्हाका दिसलें आतां म्हाका ते टायम प्लॅटफॉर्म मेळोंक ना. सो हांवें चिंतलें आतां म्हजी भुरगीं, म्हजो चेडो आनी हें बाय दुसरें, सो तांकांय हेच हितूंतल्यान फुडें व्हरोंक आनी तांचो टॅलंट सोबे माजर दाखोवंक ही म्हजी इच्छा आसली. ताका लागून तांकां सपोर्ट केला आनी सदांकाळ सपोर्ट आसतलो. ओके. गोंयच्या साहेब ह्या तियात्रांत तुमी कशी पावली? जावं आमी एक्चुअली हांवें संस्कृतायेचें दायज गोवा मँगलोर सिंगींग कॉम्पिटिशन आहलें. सो तितून पार्ट घेतलो आनी डुएट, आनी आमी तितूंक सेमिजांकूय थर्ड आनी फायनलाक थर्ड प्लेस आयलो आमचो. सो तितून तो पळय ऑर्गनायज केल्लो न्ही, सर मायकल ग्रेशियस, ताणें म्हाका कॉल केलो इफ आय एम इंटरेस्टेड इन ताचो तियात्र. तो गोंयकारपण. सो तो म्हजो फर्स्ट तियात्र आहलो. तितून हांवें सिंगींग केल्लें. म्हजी तीन कांतरां आहलीं आनी मागीर थ्रू गोंयकारपण आमकां गोंयच्या साहेबाक मेळ्ळें चान्स. तशी जावन तुजी सुरवात जाली. हय. ओके. हाचे भायर तूं इन्स्ट्रुमेंटूय वाजता. हय. जाल्यार ते कोणाक लागल्यान कित्याक लागून तुका आवड जाली शिकपाक? कसले इन्स्ट्रुमेंट्स? म्हाका म्युजिकाची पयलींच्यान आवड. ल्हान आसतनाच्यान कोंकणी कांतरां, मागीर आबाची कांतरां. सो 7 years ऑफ एज हांवें कीबोर्ड क्लासीस स्टार्ट केल्यो. सो फ्रॉम कीबोर्ड म्हाका ती आनी उमेद वाडली आनी हांवें लास्ट इयर सॅक्सोफोन क्लासीस स्टार्ट केले. सो आय इवन प्ले द सॅक्सोफोन. ऑलरायट, ओके. सो हे आमकां विज्युअल पळोवपाक मेवतलें. हय. ऑलरायट. संवसारान जियेताय सांग मनशा केलां कितें तुजी दिशा मेळचें नाय तें फुडार वाडोंक चोडोंक शिकोप गरजेचें देवान हो रोम रोचून फावो केलां पुरतें. ऑलरायट, ओके. हे कांतार कोणें बरयलेलें? हे आजो बरोयणार जॉर्ज गॉन्साल्वीस सर
तो आमचीच तियात्रान काम करता. ओके. केन्ना तुवें तुजी कांतरां बरोवपाक सुरवात केल्या? हांवें एक्चुअली अजून बरयलां बट ती सामकी खूंय फामाद जावंक ना अजून, म्हणजे आमी कांय म्युजीक बीन घालूंक ना, बट बरोवपाचें आसा. ओके, ऑलरायट. ओके, केन्ना ना केन्ना दिसता कांतारय जातलें. ओके, सियेना बाय, तुवें ह्या तियात्रान ल्हानशी एक भुमिका केल्या. तेजो डायलॉग कसलो आसलो आनी कितें म्हटलेलें तुवें? डायलॉग हांव सायलंटली ते मग एक कडेन दासी जायन उबें आहा वारें घालपाक राणयेक, आनीक हांवूय सोडचें ना. हय, इतलें म्हणपाचें हें आहा म्हजें, इतलें. ऑलरायट. ओके. हय. जेन्ना पयलीं तुका ही आवड मेळोंक ना आनी ही तुका प्लॅटफॉर्म मेळोंक ना, आनी जेन्ना देरेपेन तुज्या दुयेंसांक आतां तूं येता तेन्ना कशें दिसता जेन्ना लोक ताका वाखाणटा तेन्ना? एकदम चड उमेद येता. कित्याक जेन्ना मायकल सरान म्हणलें तेका की मामा एक्टींग कोत्तली, तेणें म्हणलें हय हय तेजें वीश पुरे जातलें, कित्याक तें सदां चिंतालें म्हणजे आपण खंयचे तरी प्लॅटफॉर्म, कित्याक म्हाका सिंगिंगाची चड आवड आसली एक्टिंगा पूण मोनोलॉग बीन म्हाका बरें जातालें Okay. पयलें. स्कॉलान हांवें जायते फोडले तेसले. हय सारकें हुशार आसलो हांव. आनीक मागीर म्हाका तें आमी पयस पडटालीं न्ही, ते भाशेन शायन जावं न्हय खंय. ओन्ली कॉयर भरपूर केलें हांवें आंकवार आसतना. ओके. आनी आतां तेका फुडें काडला. सो आमी दोगांय चर्चीन बा हितून आमचे चॅपलान बा आमी कोत्ताय एश कोन्न. ऑलरायट. जोरी तर आतां तूं जशें परी तियात्रान नाचता, फुडें तुका जोरी तर आनी प्रोफेशनल तियात्रांनी संदी मेळ्ळी जाल्यार तुजो कितें आसतलो रिस्पॉन्स, आन्सर? हॅपीली हांवें येस म्हणटलें. कित्याक विश आसा स्टेजूच ना, आमकां सगल्यांक एक पाटी गॉडफादर जाय पडटा. सो करेक्ट. आमकां मेळोंक ना. आतां सरान आमकां काडलें म्हणटरी म्हाका मेळ्ळ्या स्टेज. सो इन फर्दर ऑल्सो मेळ्ळें जाल्यार आय विल हॅपीली से येस. ओके. खंयचो डायलॉग तुका उगडास आसा जावं तियात्राचो ह्या वेळार ओ हालीं तुजें एक्टींग कोता पळय तो स्ट्रायक जाता? येस, म्हाका एक कडेन आसा इंकतात आमकां ट्रेडींग, वुमन ट्रेड Okay. आसता. सो हांवें तुका कांयच वायट करूंक ना, विकी नाका म्हाका, हय आमचे एक डायलॉग आसा. ऑलरायट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दीस तुमचे बँड आसा हय, जाल्यार ताचे वयर म्हाका थोडें कितें सांगशीं? आमचे रिसंट आमी स्टार्ट केला द रेडिओ एक्टिव्स म्हणून आमी बँड केला, ट्रिओ. आनी आमचे बरोबर आमी एके पाटी 4 जाणां येता, तितून घुमोटूय आसता. सो ट्रिओ म्हणजे गिटार एकलो, वायलीन, हांव सॅक्सोफोन आनी कीबोर्ड आनी घुमोट. सो आमी हालींच केला शो बोंबील पेंजीम त्या रेस्टॉरंटान केला आनी आतां आयल्या फर्दर. ऑलरायट. ओके. सो आनी जायते प्लॅन्स आहा. हय. बट वाय सो मच लव फॉर म्युजीक? इतलें कित्याक? कित्याक लागून तुका इतलो पॅशन म्युजिकाचो? म्युजीक म्हाका, आय कम एट होम, मातशे इयरफोन्स घातली, सारके पीस, म्युजीक ऑन केलें म्हणटरी म्हाका सो एन्झायटी, स्ट्रेस कितें आसा न्ही रिड्यूस जाता म्युजिकान म्हजें. ओके. एनी क्रिटिसिजम्स जे तूं पयली पावट केन्ना कोणूय पावल मारता कोंकणी पालकार तेन्ना जायते चॅलेंजीस आसता, हय. जाल्यार तुका केन्ना पासून क्रिटिसिजम कसलोय फुडो केला तुवें जावं केन्ना कोणें कितें सांगलां? क्रिटिसिजम इन द सेन्स जायतीं जाणां आसता उलोवपाची. सो थोडे कितें जाता तोंडात सांगता, थोडी फाटल्यान खबरो करता. सो आसा जातली बट अजून फेस टू फेस कांयच हें जावंक ना. हय. सो इफ यू कम अप एनी क्रिटिसिजम्स तूं कोणें डील करता? फर्स्टली आयल क्राय. ओके. That is why I'll cry, and then I will say, Jesu हें कित कोत्ता? Why is it always me? So I'll blame him, and then I would say no, I'm sorry, I should not blame you, and then as time goes, Alright. जाता heal जाता. Alright. What is the best advantage of being an actor? एक्टर आमची कला पळय आसा ती आमी शायन करूंक पावता. एनी टायम यू गेट अ स्टेज, पीपल गेट टू नो यू. सो ऑलरायट. सो इफ आय आस्क यू जरी तर तुका ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट काय टॅलंट इम्पॉर्टंट जाल्यार तूं कितें सांगतलें? training, talent comes with training. So if you don't like say enough singing only, if you don't do vocal exercises Correct. and all, you won't be able to sing freely. So I think talent comes with training. It's not that it's overnight. ओके. इनामा बाबतींत तूं कितें सांगूंक सोदता? बिकॉज जायतींच इनामां तूं जिखलेलें आसा, सो जायत्याच स्पर्धेचे तूं जिखणार जालेलें आसा, जाल्यार हे कसलें इनाम जें तुका फावो जाल्या? हालींच हो संस्कृतायेचो दायज 3rd प्लेस. मागीर हांव आयकात म्हजो तावो तो UK सिंगींग कॉम्पिटिशन जाल्लें, तितून टॉप 20 आहलें. ओके. बट म्हजे कांय विजाचे इश्यूज, सो आय डिडंट गो, आय कुडंट गो. मागीर म्हजी CM ट्रॉफी 2nd प्लेस, मागीर some different singing competitions even in college.
I've got the first place. We had a event, so I received this first place. Then for some other singing competition, second place. And even in my higher secondary, so for the farewell, they had given out some awards for some few students. So they had given me the Nightingale of PCHSS award. ऑलराईट सो दे शुड नॉट बी अ टर्निंग बॅक नाव No. काही ना आणि पुढे वचत रावपाचे होय. ऑलराईट आता फुडें आनीक एक कथा तुज्या तोंडांतल्यान आयकोंक मेळटलें एनी ऑफ युअर फेवरेट सॉंग विच यू वॉन्ट टू सिंग फॉर आवर ऑडियन्स आवर व्ह्युअर्स नोशीब मोजे कसले केन्नाच चिंतूंक नासले कोणाक दिना कागा सायबा म्हाका बोगलां तसले गो म्हाका मेवला बेबदो सायबा काजार जावन फसले मागीर तो कितें म्हणटा जाणाय यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोडटलो तकलो यो बायले यो सोरो म्हाका जाय पयलो सोरो म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोडटलो तकलो कॅन मेक आउट जेन्ना तूं स्टेजीर आसा देल बी अ फायर ऑन स्टेज रायट ओके निमाडे सुवातेर आमची जी पोलेनारां आसा जी कोण आपल्या भुरग्यांक तुजे भशेन यू नो कोंकणी पालकार फुडें वचोंक एक पूच दिता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता ओ जी कोण आमची कलाकारां आसा तांकां येवंक जाय कोंकणी पालकार पूण कांय ना कारणांक लागून ती फाटीं उरतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता मोजे इतलें सांगणें म्हणल्यार आवय बापायनी तांकां सपोर्ट करपाचो मेन इम्पॉर्टंट आनी तांकां एकलीं सोडूंक फावना जीं भुरगीं आहाय तांकां मातशें तांणी सपोर्ट करून फुडें हाडूंक जाय आतां हांव कशें म्हजे बाईक घेवन भोंवता ते भाशेन सो तांकां कितें जाता थोडे फाटी भुरग्यांक म्हाका कोण सपोर्ट ना म्हणटाय ती फाटीं सरताय पूण हे भाशेन हांव आवयांक सांगता तुमी घरा हावज वायफ जाल्यार तांचे बराबर भोंवाय तांचो टॅलंट दुसऱ्यांक दाखोयाय आनी सोबे माजार ती पोरचोळ जाल्यार आमकां उमेद येता एकदम बरें चिंतप ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू फॉर युअर फ्युचर एंडेवर्स कित्याक तुज्या मामीचो सपोर्ट सदांच तुजे थंय आसा तेच सपोर्टाक लागून हांव हांगा पावला ऑलरायट ऑल द व्हेरी बेस्ट Thank फुडें you. आतां आमचो जो रावंड आसा तो जावन आसा आमचो रॅपीड फायर रावंड Yes. सो तो घेवंक तुमी तयार आसा सामकी तयार ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे बाय रेनेसिया तुका कसलें खाण खावंक चड आवडटा होममेड गोवन फूड ओके गोरमेच्या काळार तुका कितें करूंक आवडटा म्हाका मोस्टली गोईंग आउट सम पूल ओके ओके तुका तुजी मोगाची कितें म्हूण उलोवंक कोत्ता म्हाका बाय राणी घरांत ओके एंड युअर फ्रेंड्स फ्रेंड म्हाका रेन्स म्हणटा ओके तुका फामाद जावंक आवडटा हय कशे तरेन म्हजें टॅलंट दाखोवन आतां सिंगिंगाकूच सो दुसऱ्यांक फोन करच्या पयलीं तूं कितें उलयतलें तें तूं पयलें रिहर्सल कोत्ता काय डायरेक्ट फोन कोत्ता केला हांवें रिहर्सल रायट ओके निमाणें तुवें तुजें म्हणजे आपल्या स्वता पासत केन्ना कातार केला फॉर युअर ओन फॉर मी नॉट रियली केन्ना एश कोन फॉर माय सेल्फ करूंक ना ओके बट दुसऱ्यांक रायट 3 वस्तू वा 3 गजाली ज्यो तुज्यो आनी तुज्या आवयच्यो ऑलमोस्ट सेम आसा आमचे मोस्टली म्हणटा लुक्स सेम आसा वी लुक द सेम एक अँड वॉइस दोन. मामाचोय तसोच आलो फर्स्ट ओके आनीक हॅबिट्स आमच्यो सिमिलर्स ऑलरायट इश्टागोतीन तूं चड महत्व कोणाक दिता डू यू वॉट डू यू व्हॅल्यू मोस्ट इन फ्रेंडशीप मे बी लॉयल्टी ओके तुजी सामकी टेरिबल वर्स्ट मेमरी कसली ओ गुडनेस ते आनी सांगू सो मे बी आय फेल समवे इन पब्लीक लॉस Okay. जाल्ली सामकी ऑलरायट ओके तुका दिसता तुजे भुरग्यापण हेरा परस चड खुशालकायेचें आसलें म्हूण हय अकॉर्डिंग टू मी मजा आसलें सामकें हांव हॅप्पी गो लक्की गेलें खेळ्ळें ग्रावंडार ऑलरायट तुज्या आवय बरोबर तुजें नातें कशें आसा अशें तुका दिसता म्हजे मामीचे म्हजो सपोर्ट म्हजो पिलर तो सामको स्ट्रॉंग ऑलरायट कोटा तूं चड कित्यान बरें आसा अगेन सिंगींग ओके एक कॉम्प्लिमेंट जो आयज मेरेन तुका बरो मेवला म्हाका ऑलमोस्ट इट्स मोस्टली अबाउट माय वॉइस यू हॅव अ गुड वॉइस करेक्ट ट्रू एक कांता जे आयकोंक तुका परत परत खूब आवडटा म्हाका लोनाची कांतरां ओके एक वोस जाचे बगर तुका रावंक जायना मोबायल मे बी ऑलरायट तूं चड कित्याक हांसता हॅप्पी आसल्यार एनीथींग सॅड जाल्यार मागीर रडटा हय रडटा सामकें ऑलरायट ओके वेल आन्सर्ड सियाना भाई तयार आसा या ओके तुजें पुराय नांव कितें
म्हजें नांव सियाना फेर्नांडीस ई रॉड्रिक्स बरयता ओके. आतां तू रावता तो गांव खंयचो? शिरोडा सोंकरे. ओके. तुज्या दिसाची सुरवात तू कशी कोत्ता? दिसाची सुरवात हांव देवाक उलो मारून रोजार करून उठता. ऑलरायट. तुज्या आवडीचो टीव्ही सिरियल कसलो? हांव पयलें चोयतालें बिग बॉस आनी कितें तशें ओके. पूण म्हाका आतां उगडास येयना टीव्ही बंद केल्यार 2-4 वर्सां जालीं. ऑलरायट. ओके. तुका चड राग केन्ना येता? म्हाका ही भुरगीं आयकोनाय जाल्यार चड राग येता. ओके. तुका दिसता समाज बदलोंक शकता म्हूण? जायतो. ओके. दर एकल्याक सेकंड चान्स मेळोंक जाय अशें तुका दिसता? हय दिसता. ओके. तुका चड भिरांत कित्याक दिसता? म्हाका भिरांत जायते भासांनी दिसता. हांव इवन लिझर्ड आनी कॉक्रोचां पासून ऑलरायट. ओके. तुका खंयच्या वस्तूक ना म्हणोंक केन्नाच जायना? भुरग्यांनी कितें मागलें जाल्यार ओके. ना म्हणून. तुज्या दुवे वांगडा बेस्ट मेमरी खंयची? म्हजे दुवे वांगडा हे भाशेन भोंवता ती Alright. उगडासाचो ओके. वांटो सारको. तुज्या आवडीचें कांतार खंयचें? म्हजे सारके भुरगेपणार म्हणलोलें एंगल बटाले. ओके. हय. खंयचें तें? हांव एक भुरगें ल्हान ते पयलें म्हजें ओके. जिवीत कित्याक दिल्लें आसा? जिवपाक. ओके. खुशालकाय म्हटल्यार कितें? खुशालकाय म्हणल्यार दुसऱ्यांक तुवें खुशाल केलें आपणाक खुशालकाय Okay. भोगता. तू मोगान तुजे दुवेक कितें म्हणून उलो कोत्ता? म्हजी धूव राणी ओके. म्हजो वेळाचो वालोर कितल्या गरजेचो? पूत जायतो. ओके. ऑलरायट. ओके. Yeah. पंक्च्युअल आसता? हय टायमाक सारकें पयलें इगोर्जेन पयलें वचून बसता. ऑलरायट. हाफ ओके. एन आवर पयलीं पावता सो वेल डन. वेल प्लेड. ओके. लास्ट राउंड आसा पळय तो आमचो रीड माय लिप्स. तयार आसा? Yeah. येस. ओके. ऑलरायट. रीड माय लिप्स विथ आमचे बाय रेनेसिया आणि सिएना. तयार आसा? Yeah. येस. ओके. शिटकार. 30 सेकंड्स तुजे लागीं आसतले. 30 सेकंड्सा भितर तुवें ताका सांगूंक जाय. ओके. रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. खेळपाक म्हाका गोल्ड मेडल मेवल्या. ऑलराइट. ओके. सेकंड वन. गुड या. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तोंडी जाल्यार डॉक्टरागेर वच. Okay, the last one. Okay. Mind which bonding for And your time starts now. रेंदेर माडार चोडटा. Alright, okay, well done, yeah. Okay, now interchange. येस. Okay. Alright. And your time starts now. आरसो पोवपाक पोवून आरशान पोवून आंसो नाका. Alright, okay, second one. गेस इट राईट. And your time starts now. चलचित्र पयल्यार पय Oh, I can't do that. पोवून लिप्स कोर Yeah. लिप्स. चलचित्र पोवून दुसऱ्यांक सांग चलचित्र पोवून चलचित्र पळय. Alright, time's up. Okay, say it. चोलचीत पळोवंक क्या. लागी आली तू. Okay, last त्याचे one. लिपसिंग सारखे जायना. Okay. Done? Yeah. And your time starts now. गाडी सायकल तुझे लिपसिंग जायना. गाडी सायकल बस ट्रेन ट्रेन फू ट्रेन वॉच लिपसिंग
ट्रेन फुडें ओके ट्रेन कू कू करून नाका वेल हाऊ वुड आय शो यू कू played. Oh. All right, it's time to say goodbye. Adios. तुमका दोगांयकूय काडसंतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण काडसंतान देव बरें करूं. आनी रेनेसे बाय ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ही तुका थँक्यू आनी सियाना बाय थँक्यू तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.